मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाक एक्वायर केल्ल्या जमनीत शेमेचे आडवण हांगासरली 2 घरां सरकारान कसलीच पूर्व कल्पना दिनासतना पाडली म्हण बिरेस्तारा पेडणे काँग्रेस समर्थकांनी दोन्ही घराब्याक घेवन पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराक काळे बावटे दाखयले। मात ही घरां सरकारान सुवात एक्वायर केल्या उपरांत बांदिल्ली आनी ती बेकायदेशीर आसा अशें वक्तव्य मंत्री आजगांवकारान केलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काळे बावटे तांबडे बावटे दाखोवपाक सगळ्यांक हक्क, सगळ्यांक रायट दाखयले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, पण हे काळे बावटे कित्याक ते म्हाकाच खबर ना अजून कसो। कोणी आंदोलन मोर्चा हे हांवें केला, हांवें पळयला आनी त्या फिल्डांतल्यान हांव वयर सरला। आमी बारीक समाजांतले लोक, पण हे बावटे कित्याक दाखयल्यात ते म्हाकाच खबर ना अजून पासून। बावटे दाखयच्या पयलीं लोक निवेदन दितात, ऍप्लिकेशन करतात की खंयच्या आमदारा कडेन दाद मागपाक जाल्यार ती मागतात आनी तेजें उत्तर आयकतात। कांयच दिनासतना बोट हें दाखोवपाचें काळे बावटे हें खंयच्या हेजे भितर आहा। हें सिर्फ एक नाटक, पब्लिसिटी घेवपाची आनी पेपरार आपलें तोंड दिसपाची आनी तेज्या खातीर आमचे प्रेस हेच्या भितर आनी कांयच थत्य ना। आता हे काळे बावटे दाखवून समज तांकां घरां मेळटा, डेली काळे बावटे दाखयात। आता काळे बावटे दाखयले म्हणून म्हाका कांय ना। आमी बारीक समाजांतले लोक, आमी खंय चुकले आमी माफी मागपाक जाणा लोकां कडेन, असंख्य लोकां कडेन, आनी न्याय दिवपाकय जाणा। आमी आंदोलनां खूब पळयल्या, पण असली फटिंगगिरी आनी असली नाटकां आमी पळोवना। लोकांक एक गरीब मनशांक यूज करून घेवप, बावटे दाखोवप आनी पब्लिसिटी घेवप आनी पेपरार फोटो घेवप, असलें हांवें केन्नाच पळोवना। तुमकां कापास आहा, तुमी दाखयात डेली बावट्यान घरां बांदून दियात, ताका कांय प्रॉब्लेम ना। ही घरांचें जें एक्शन जाला तें लँड एक्वायर जाली, थंयची जी जमीन आहा ती एक्विजिशन जाल्ली आहा, पोजिशन तेंच्यांनी घेतलेलें आहा आनी पोजिशन घेतल्या उपरांत ती घरां बांदलेली आहा आनी ती घरां मोडली गेली। फाल्यां रस्तो जातलो रुंदीकरण, कितलेशे गाडये वयतले म्हणून म्हाका बोट दाखोवपाचें। ही एक्वायर करून पोजिशन घेवन पयशे दिवन ते जागो एक्वायर करतात आनी रोड करतात आनी तेन्ना गाडये वयता, खुबशे लुकसाणूय जाता। म्हाकाय मना लागला तेंचे हें घरां म्हणली, पण घरां जी बांदली ती एक्वायर करून पोजिशन सरकारा कडेन दिल्या उपरांत बांदल्या। हो काँग्रेसचो जो अध्यक्ष जाला पळय होतो कोण तो तळकटकार कोण तो, ताणें तांकां सांगपाक जाल्लें, बरें मार्गदर्शन दिवपाक जाल्लें, बाबा तूं बांदप न्ही म्हणून ही, कारण हे सरकारची जमीन जाल्ली आहा, ते सरकार जमनीचेर ती घरां बांदप न्ही म्हणून हेणें बांदल्या, तांकां सांगल्या आनी तांकां लुकसाणान घातल्या गरीब लोकांक। म्हणून तेज्या कडेन मागता हांव, तूं काळे बावटे दाखयत राव, पण ती घरां तेंची बांदून दी। तेणें म्हणलें ना असली नाटकां करूं नाका, खातीर आमच्या लोकांनी हुशार रावचें। बाबू आजगांवकर तुमचो लिडर, बारीक लोकांचो लिडर, खंयच्याय कोणाचे पोटार पांय दवरपी न्ही, पोट दिवपी। आनी हांव खंय चुकला जाल्यार तुमी सांगात, हांव माफी मागपाक तयार आहा।